आरबे बीच फाउंडेशन स्टोन घातलेला हा तो सायडीक प्रोटेक्शन वॉल अँड पेवर्स आणि हॉड मिक्स करून आमच्या ग्रामस्थांक खूप वॉकिंग करपाक त्रास जाय आसलो बाईच्या सहकार्यान हे सगळे जाल्लेले आसा ते थँक्यू. आणि सोनिया बोर्डाचे वाड्यार आहा आणि तुम्ही पळयतात ह्यो रोड म्हणजे पेडणे मतदारसंघ आणि मांद्रे मतदारसंघ तो कनेक्ट करता आणि ह्या रोडाचेर म्हणजे ल्हानपणा पासून हांव हांगासर म्हणजे म्हाजो गांव म्हणजे शिरगाळे गांव म्हणजे कनेक्टेड आनी ल्हानपणा पासून हे रस्ते आमी पळयतात आणि एक आमदार जाल्या उपरांत माझे हे प्रोजेक्ट एक स्पेशली माझे ड्रीम कशें आसलें आनी ड्रीम इतल्याच खातीर म्हणटा की ह्यो एक रोडूच न्हू ह्यो जेन्ना आमच्या मतदारसंघात भितर सरता तेन्ना खंय तरी अशें दिसोंक जाय की बाबा आमी मांद्र्यान भितर एंटर जाले आनी तुया गांवांत पावले. सो ते प्रमाणे ह्यो डिझायन केल्लो आहा म्हणजे हॉट मिक्सिंग रोड वायंडींग हें आसात आसा वॉकिंग पाथ आहा ब्युटिफिकेशन आहा तेका लायट्स बरे लॅम्प्स आमी घालतले आनी दुसरें म्हटल्यार जे जंय जागो चड आहा थंयसर प्रोटेक्शन वॉल कंप्लिटली फूल एज टू एज घे म्हटलें आनी काही थोड्या पोर्शनार मागीर थंय फूड कोर्ट्स घालतले म्हणजे कोण आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ आहात तांकां आमी ते थंयसर फूड कोर्ट्स तांकां अवेलेबल करतले म्हणजे ह्यो एक इवनिंग टायम म्हणजे आमच्या स्थानिकांक म्हणजे फक्त आमच्या मांद्रे मतदारसंघान पेडणे मध्ये कनेक्ट जाता. सो हांगा इवनिंग टायम बसपाक रिलॅक्स करपाक हे गोश्टी आसतले हांगासर. दुसरे सकाळचे वॉकिंग करपाक वॉकिंग ट्रॅक आसतले. सो एका प्रकारे ह्यो रोड वायंडींग रोडूच न्हू पूण ह्यो एक टुरिजम स्पॉटूय जातलो कित्याक एक सर्कल घेतला आमी एक जंक्शन करतले सर्कलाचेर कितें तरी ब्युटिफिकेशन एक वेगळ्या पद्दतीचें आसतलें. म्हणजे ह्यो पर्सनली ह्यो सँक्शन करून हाडून हांव पर्सनली फायल घेवन फॉलो अप करता कित्याक ह्यो प्रायोरिटी आसली आनी विदीन शॉर्ट टायम ह्यो आमकां सँक्शन करून दिल्या ताका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघाचेर म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळे रोड डिपार्टमेंटांतल्यान सगळे PWD डिपार्टमेंटान सगळें काम केल्लें आनी तशेंच हांव आमचे पेडण्या टीम PWDची आहा तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा कित्याक तेंचे हार्ड वर्क्स एफर्ट्स म्हणजे मांद्रे मतदारसंघा खातीर पळयत जाल्यार टायम टू टायम ते फॉलोअप करून सगळें काम करतात. शिवनाथ गांवचा तशेंच मांद्रे मतदारसंघात काम करतात. आतां जो खाजन गुंटो आहा त्याच्या वयल्या लेवलीचेर ह्यो जातलो पूण खाजन गुंटो आमी रिब्युटिफाय करून घेतला तेन्ना खाजन गुंटो आनीक अपग्रेड जातलो म्हणजे आमी आनीक एक्सटेंशन घेतला एक्सटेंशन घेवन तेचेर ब्युटिफिकेशन थंय उदकांत म्युजिकल फावंटन घालपाक आमी प्रपोजल घातला म्हणजे सांजच्या टायमार आमच्या स्थानिकूच न्हू पर्यटक थंयसर येवन सुद्दां ते सांजच्या टायमार अर्दे वर तो म्युजिकल फावंटन जो एन्जॉय करपाचो आनी तशेंच दोशी सायडीन फूड कोर्ट प्लॅन केला जेणे करून तशेंच अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां खंय तरी रोजगार मेळचो म्हणून. आराबे पुलाचे ब्रिजाचेर ब्रीज खूब पोरनो आहा आनी आमकां दुसरो न्यू ब्रीज प्रपोज करपाक तो प्रपोजूय केलो. एक्विजिशन जे आहा एक्विजिशन प्रोसेस डेप्युटी कलेक्टर सगळे जाल्ले आहा नॉर्थ गोवा एडिशनल कलेक्टराक एक्विजिशनाक फायल मूव जाल्ली आहा. सो एक्विजिशन प्रोसेस आहा ताका प्रोसिजर जो आहा ताका टायम लागता पूण ऑलरेडी 50% काम जाल्लें आहा म्हणजे ह्योच ब्रिजूच न्हू आमी इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणजे आतां बाय एंड ऑफ दीस मंथ लिंक रोड जो आहा आमचो चिवय आमचो इलेक्ट्रॉनिक सिटी धारगळच्यान सुक्या कुळणांतल्यान EMC मेरेन ह्यो लिंक रोडाचो फावंडेशन स्टोनूय आमी एंड ऑफ दीस मंथ घाला कित्याक सगळे जाल्ले टेंडरूय फ्लोट जाता बाय नेक्स्ट मंडे ट्युजडे मेरेन. सो तो लिंक रोड जो आहा तो EMC कनेक्ट करता आनी EMCचो रोड आमी यूज करून IDC टू EMC अर्द किलोमिटर डिस्टन्स आहा तो आहा एरिया ती एक्विजिशनाक घातल्या दोनूय फायली आमच्या प्रोसेसाक आहात. सो तो रोड जाल्या कारणान सुक्या कुळणांतल्यान म्हणजे धारगळच्यान रेडकर हॉस्पिटला कडल्यान डायरेक्टली तूं तुवें हॉस्पिटला पावतलो जेणे करून हांगाच्यान जे एअरपोर्टावयल्यान ट्रॅव्हल करता टॅक्सी जावं किंवा इतर गोश्टी ते गांवांतल्यान वयतात आनी आमच्या तुया गांवांतल्यान भितरल्यान वयतालो तेन्ना घरां सगळीं रस्त्यार आहात आनी ते मातशें डेंजरस आहा. सो तेका लागून तो बायपास काडला. सो ट्युरिस्ट आहात किंवा ट्रान्सपोर्टेशन एअरपोर्टा वयल्यान आहा किंवा हायवेच्यान व्हडले ट्रॉलीज ट्रक आहात जे IDCन वयतात किंवा EMCन येतले तांकां आमी मूव करपाक हें केल्लें आसा. हांगा जेन्ना एक टुरिस्ट स्पॉट जेन्ना जाता पळय न्हू तेन्ना हांगा गुंट्यार कितें जालां आमी हो सेकंड फेजीस घातला थंयसर CCTVs घालपाचे आनी डस्टबिन्स दवरपाचे
करपाचे हे प्रोजेक्टान आमी ऑलरेडी भितर इन्क्लूड केल्ले हांगा CCTV घातले आनी डस्टबीन म्हणजे वेस्ट उडोवपाक तांकां प्रोविजनूय केल्ले आसा. तशेंच आमचे सांगपाचें चोपडे सर्कल आमचो टेंडराक मातसो इश्यू म्हणजे डिले जाल्ले. सो वर्क ऑर्डर बाय मंडे ट्यूजडे आमकां वर्क ऑर्डर मेळटा. ते ब्युटिफिकेशन बी थंयसर सुरवात करतात. ब्युटिफिकेशन सुरवात केल्या उपरांत तशेंच म्हणजे तूं मांद्र्यान भितर सरल्या उपरांत सांगला त्या प्रमाणे मांद्र्यान पावलो हे पयलींच म्हणजे समथींग डिफरंट म्हणजे एक बरें ब्युटिफिकेशन करचें हे ऑलरेडी प्लॅन करून म्हणजे प्लॅनूच करूंक ना, कामूय सुरवात केल्ल्या म्हणजे ब्युटिफिकेशनाचें बेगिनात बेगीन ते सुरवात जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.